आज 24 तारखेक वर्सांतल्यान एकदां आमच्या म्युन्सिपालिटीचें बजेट आसता आनी आमी ताजे भितर ज्यो गोश्टी कितें आमच्यो मांडपाच्यो आसता कितें वाडोवपाचें कितें देंवोवपाचें कितें करपाचें तें सगळें ठरप आसता मेळून. पूण तेजे भितर जाता मातशें घर्शण जाता आनी म्हजो पयलींच्यान हो विशय म्हजो आवडटो विशय आसल्या कारणान बजेट म्हणटा तें हांव तेजेर भरपूर स्टडी करून येता. फर्स्ट टायम इतिहासान मडगांव म्युन्सिपालिटींत आज डिफिसीट बेजर बजेट पास केलें. सादारण 5.5 कोटी डिफिसीट जाल्लें आसा आनी आतां खबर ना म्युन्सिपालिटी फुडें कशें चलतली आनी कितें करतली. फॅक्ट जेन्ना लिपोवन मनीस जेन्ना एक सायडी खंयच्या तरी वाडोवपाक सोदता तेन्ना ह्यो अशी भानगडी जाता. मनीस म्हणटा तो रियलिस्टीक तेंच्यांनी बजेट तयार करूंक जाय आशिल्लें. हांव तो कितें आसा हाजे भितर चेअरपर्सन कितें आपली तकली घालूं शकता सीओ कितें आमचे ते डिपार्टमेंट जे सगळे आसा अकाउंट सेक्शन जाय तेंच्यांनी विचार करून ती कामां करूंक जाय. आमच्या मडगांव म्युन्सिपालिटीक सद्या अकाउंटंटच ना कितलो तेंपूच जाल्लो आसा. हे असले परिस्थितींत हे अशेंच घडणुकी घडत जावंक न्हय पूण आमच्या सगळ्यांनी विचार करून फुडें बरें करून हाजेर चलूंक जाय. आनी आज फर्स्ट टायम हें डिफिसीट बजेट पास जाल्लें आसा आनी तेजें सांगपाचें सारकें कांय ना. म्युन्सिपालिटी चलना हाजो अर्थ असो जालो ना. नांव आहा सगळे आसा चॅक करा चॅक करा नांव आसा जाल्यार चॅक करा. चॅक करा तुझी ड्युटी ती सांगा तांकां तुमी सांग तांकां कोण आहा भुरगे कोण आहा सगळ्या पेपराचा पण आमची स्टाफ ना इशू कोणी रॉंग या सगळं 4-5 लक्ष मार नाही मारा काय ना कितें जालां आमी लास्ट इयराचो ओपनिंग बॅलन्स हो हातून कावंट केल्लो आनी तें करून सारकें आमी बजेट डेफिसीट बी सारको दाखयले कडेन आहा. तांचे म्हणणें कशें आहा आनी तातूंत स्पेसिफाय आमी लास्ट मेन्शन केल्ले कडेन आहा. घनश्याम कितें म्हणटा लास्ट करूं शकना पळय हांगा क्लियरली कट आमी मेन्शन केल्ले कडेन आसा पळय टोटल रिसिप्ट ऑफ इन्क्लुडींग ओपनिंग बॅलन्स आनी तो एमावंट सारको दाखयता टोटल सारकें दाखयता. आमी लास्ट इयर ओपनिंग बॅलन्स कॅल्क्युलेट करून डेफिसीट दाखयता. आतां तांचे प्रमाणे एक 6 crores रिसिप्ट्स आनी हाजो मेळून एक 6-7 डिफरंट दाखयता. तो आमी खंय तरी एडजस्ट करता आनी डेफिसीट क्लियर करता. बरें आमगे एक ऑफिशियली सांग वॉट इज द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर इनकम म्हणजे रिसीट्स एंड एक फिगर आसता ऑफिशियल रिसिप्ट्स आमी दाखयता जवळ जवळ 94 crores रिसिप्ट्स दाखयता 94 crores आनीक एक्सपेंडिचर दाखयता आमी 88 crores. सो जवळ 90-80 म्हणजे अरावंड 4-4.5 कोटीचो आमी हें दाखयता सरप्लस दाखयता. कारण आमी एवरी तसो आसता तो 4.5. आतां आमी फक्त कितें रिवायज ऑफ रेट्स केल्ले कडेन तातूंत एखादी तो असो धरून आनी हे फावटी आमी एक 10 crores आनी 2-3 कडेन हेड वाडयले कडेन बजेटरी प्रोविजनच्या कडेन बजेटरी आमी डोर टू डोर गार्बेज आहा पळय वेस्ट मॅनेजमेंटाक एक 5 कोटीचें प्रोविजन केल्ले कडेन आसा. म्युन्सिपालिटी बिल्डिंगेचें रिनोवेशन आहा ताका एक 10 कोटी प्रोविजन केल्ले कडेन आसा. जी म्युन्सिपालिटी बिल्डिंगेचे ऑलरेडी प्लॅन बी सगळो रेडी आसा. एक अवघ्या थोडे दिवस स्पेशल मिटींग करून जाय कावन्सिल आमकां दवरलो वतलो. तातूंत एक आमी 10 crores एक प्रोविजन दाखयले कडेन आसा फॉर रिनोवेशन ऑफ म्युन्सिपल बिल्डिंग. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर सॉलिड जेवण सगळें आयलें डोर टू डोर एजन्सी ट्रान्सपोर्टेशन हें तें आमी अंदू जे डोर टू डोर कलेक्शन आसा पळय ताजे पेक्षा एक स्टेप मुखार वचून 1-1.5 कोटी वाडयले कडेन आसा. कारण डोर टू डोर एजन्सी भितर आमी सगळें ब्लॅक स्पॉट सेम एजन्सी आतां आमी कितें करता रोटेशन कावन्सिलराक रोटेशन धाडटात लेबर धाडटात. हें आमी हाजे मुखार आमी
डोर टू डोर एजन्सी भितर सगळें इन्क्लूड केल्ले कडेन आसा. वॉर्ड क्लिनींग, ब्लॅक स्पॉट क्लिनींग, त्या टेंडरा भितर हितून भितर इनकम ऑलरेडी फायल गव्हर्मेंट एप्रुवला गेल्या आनी ताका लागून हो एक 2-2.5 कोटी तातूंत वेस्ट मॅनेजमेंट वाडटा. तातूंत भितर आमकां ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे गार्बेज जी ट्रान्सपोर्ट केल्ली वता कापडा प्लांटाचेर म्युन्सिपालिटीन आनी आमकां जो एक्सपेंडिचर लागता ट्रान्सपोर्टेशन हे तातूंत एक जवळ जवळ 70-80 लाख आनी एक्सपेंडिचर वाडटा. आनी आमी आतां गाडी डिसिजन अशी घेवंक सोदता कारण जे बेलिंग जाता सनसेडार जे आज जो ट्राय वेस्ट जाता पळय ताजो बेलिंग दिता हो बेलिंगूय आमी आउटसोर्स करपाक सोदतात. कारण कशें आसा आमची म्युन्सिपालिटी स्टाफ आतां पळय सोपो आमी कलेक्शन करताले. सोपो कलेक्शन करता आसतना आमी डिपार्टमेंटली करताले. आमकां कांय नाशिल्ले पयशे. सो आतां टेंडर केलो आउटसोर्स करतकीर आमी 90 लॅक्सां आमचो टेंडर गेलो. सो कंपेरिंग टू 50% पसून हें नाशिल्लें. सो ता तितली भर आसा जी ज्यो एजन्सीज आमी अपॉयंट करता पळय ह्यो आउटसोर्स करपाच्यो हें म्हत्वाचें. 1-2-3 एक म्युन्सिपालिटीचे रिनोवेशन 10 कोटीचो प्रोविजन आसा, 5 कोटी वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर प्रोविजन आसा. This implicit budget, which all are passed, almost on visits. No, almost. How it is रेव्हेन्यू आमी जी GIA मॅपिंग सर्विसी जी आमी सर्वे करतात ते हांव ठामपणे सांगूंक शकता. ऑलरेडी गांधी मार्केट आनी न्यू मार्केटाच्या सर्वेचो रिपोर्ट आमकां आयिल्ले कडेन आसा. टोटल आमचे कडेन कशें आशिल्लें इतले वर्सां म्युन्सिपालिटी टॅक्स हें सगळें फारीक करून घेताले पूण आमकां डिटेल डेटा बीज आमचे कडेन नाशिल्लो. आतां काही प्रमाणान गेल्ले 2.5 म्हयन्या भितर गेल्ले 3 म्हयन्या भितर आमचे म्युन्सिपल इन्स्पेक्टर डोर टू डोर सर्वेत आनी तांकां हांवें दिल्ले कडेन आसा. पर इन्स्पेक्टर पर दिसा 10 फावटी आमी 10 प्रिमायसीस आयडेंटिफाय हो रिपोर्ट 2.5 म्हयन्याचो जवळ जवळ 5,000 प्रिमायसीस 4,500 प्रिमायसीसचो रिपोर्ट आमचे कडेन आसा. कळ्ळें डिटेल रिपोर्ट आसा. हांव आतां तुका सांगूंक शकता की गेल्ले 2.5 ते 3 म्हयन्या भितर म्हजी इन्स्पेक्टरांनी 2.5 ते 3-4 हजार प्रिमायसीस आयडेंटिफाय तातूंत कोणें लायसन घेतलां कोणें लायसन हाजो बेनिफिटूय म्हाका कसो जालो पळय. गेल्ले 3.5 म्हयन्या 3-4 म्हयन्याक आमकां सॅलरीक व्हडलोसो प्रॉब्लेम जाल्ला कारण हें केल्लें कारण आमी शोकस थंयच्यातय इश्यू दिता. फॉर एग्जाम्पल प्रसाद बाबालें शॉप आसा फातोर्डा थंय धर शॉप आसा आनी ताणें ट्रेड लायसन काडला इल्लीगल धरता. आमची इन्स्पेक्टर ताका थंयच्यातय शोकस नोटीस दिल्ली कडेन तो येता आनी 4 दिसांनी ताणें ट्रेड लायसन अशें करून आमकां गेल्ले 4 म्हयने सॅलरीक बिलरी व्हडलोसो नाल्यार आमी कितें प्रत्येक हेडाचे पयशे हांगसर ट्रान्सफर करून आमी सॅलरी करताले. ह्या 4 म्हयन्यान आमकां तो व्हडलोसो प्रॉब्लेम जावंक ना. आनी म्हाका दिसता येणाऱ्या काळानय बी जे GIA सर्वे बेबी जाल्या आमकां डिटेल रिकॉर्ड कोणाक मेळटलो की कोणें ट्रेड लायसन घेतला ताजें टोटल डिटेलिंग ताणें काडलां. टोटल ऑलमोस्ट गांधी मार्केट आनी न्यू मार्केटाचेर टोटल GIA मॅप सर्वे जाल्ले कडेन रिपोर्ट ताणें आमकां सबमीट केल्ले कडेन आसा आनी वॉर्ड वायजूय चालू आसा. सद्याक एक 2-4 वॉर्डांनी तांचो कंप्लीट जालो. बाकीचे टोटल 25 वॉर्डां तांकां एक्चुली टार्गेट दिल्लो 31 मार्च पर्यंत टार्गेट दिल्लो पूण इतली कॉम्प्लिकेशन आसा. थोडे लोक दुकानार गेल्यारूय दादागिरी करपाक येतात. म्हाका कितलेशे दादा कोण तूं कितें आयला तुका कितें जाय आपलें अशेंय करतात. लोक अशें विचारतात कोण तुमी भाऊ तूं कितें हाडली मागीर ते कितें करता आपलें कार्ड दाखयतात आनी गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम ती ते दाखयतात आनी मागीर ते सर्वे करतात. कळ्ळें. आनीक टोटल समज जर आमी डिटेल डेटा आमचे कडेन मेळ्ळो हांव कावन्सिला मुखार हो डेटा घेवन समज दवरतां ताजे वयल्यान आमकां कळटलें. आनी हें तशें समज जालें आनी आमी फीज बी जर तातूंतल्यान खुबसो आमचो आमी सेल्फ डिपेंडंट म्युन्सिपालिटी जावंक शकता.